भिरोंडा 70च्या लोकांक विजेचो खूप त्रास जाता। अंदूच्या पावसान शेगीत वीज वता। परती परती वीज वता देखून शाळेंत शिकपी भुरग्यांक धड अभ्यासय करपा खातीर मेळना। तशेंच वीज नाशिल्ल्यान जळाराय लोकांक त्रास करतात। जळारां चावतात ताचो परिणाम लोकांच्या भलायकेचेरय जाता। वीज नाशिल्ल्यान लोकांक उदकय सारकें येना। उदकाचे हाल जातात। लायट रातची पयली नसल्या कारणान आमकां फोन मारलो जाल्यार लायटमॅन रातचो मेळना। फ्यूज घालपाक जाल्यार लायटमॅन मेळना, तेका आमकां रातचो एक नायटीक आमकां लायटमॅन दिवचो। सो आतां कितें तुम्ही सांगलेले अशें तेंकां? पयलीं आमी खूब फावटी सांगलां, दिता म्हणून सांगून आमकां तेंच्यांनी धाडूना। खूब फावटी सांगलें तेंच्यांनी आमकां धाडटा, तुमकां दवरता, पूण आमकां धाडूना तेंच्यांनी। म्हणून आमकां एक नायटीक आमकां रातचो लायटमॅन जावो। सो तुमकां सद्या दिता म्हटलं दिता म्हटला, पूण दिता म्हटलं हेज्या पयलीं बी दिता म्हटलेलें तेंच्यांनी, बाकीच्यांनी सुद्दां, पूण आमकां दिवना हेज्या पयलीं। पूण आतां दिता म्हटलं, आतां हेज्या फुडें धाडटा काय ना तो कळटलें न्हू, नाल्यार परत जाल्यार आमकां परत येवचें पडटलें मुडच्याचें। लास्ट आतां 5 दीस जाले कंटिन्यू लायट ना। एक मेजर इशू आहा म्हटल्यार आमकां लायट नासल्या काय उदक ना। कंटिन्यू 5 दीस आमकां उदक ना, रांदतलो सुद्दां लोकांक हांगासर उदक ना, अशी हालत जाल्ली आहा। वो आतां म्हयनोभर असो कंटिन्यू येता वयता त्या आयज आमकां हांगासर येवचें पडलें। मेजर म्हटल्यार आमकां हे 5 दीस जाले रातची कंटिन्यू लायट आसना, त्या खातीर आमकां मेजर इशू आसा। दुसरें म्हटल्यार लायट नासल्या कारणान आमकां आयज घरान कोणा एक रांदतलो सुद्दां जाल्यार उदक ना। दुसरें भुरग्यांक स्टडी बाबतीन जाल्यार स्कुलाच्या इतकी हालत जाता की रातची स्टडी सुद्दां करपाक मेळना। सो आतां तुमी हांगा येयल्ले न्हू सायबा मेळ्ळें, तेणी आतां तुमकां कितें एश्युरन्स दिला आनी कितें सांगलां? तेणी आपूण एश्युरन्स दिला की आपूण मॅक्झिमम ट्राय करता आनी जाता कितें आपूण प्रयत्न करता तुमकां कंटिन्यू लायट सप्लाय पावर सप्लाय दिवचें। ओके, तो आतां तुमचे कडेन उलयतलो न्हू, तुमी हॅपी आहा तो कितें सांगतलो? तो कितें हॅपी आमी हॅपी ना तेजे। तो म्हणटा हेन पयलीं ते कॉन्ट्रॅक्टर चेंज करता, ते गव्हर्मेंटाचें डिसिजन, ते तेंच्यांनी करपा आशिल्लें। तो कितें उलयता तेजे आमी हॅपी ना, पूण आमकां तेणी एश्युरन्स दिला की तेणी आमकां कंटिन्यू लायट दिता म्हणून। सो आनी समजा आतां इतकें सांगून आतां परत असो प्रॉब्लम जायत जाल्यार मागीर तुमी कितें? जाल्यार आमकां आख्खो गांव जमोन येवचें पडटलें डिपार्टमेंटाचें मोर्चा घेवन। पण एक दिसाची लायट वता एक आमी मान्य करूं शकता, पण रातची एटलिस्ट लायट आमकां जायच। कित्याक रातचे प्रॉब्लेम खूब फेस जाता आनी भुरग्यांचो हाल एक वाटेन, म्हणजे सकाळीं कितें टिफीन करून दितले जाल्यार भुरग्यांक कांयच हेंच ना, सोल्युशनच ना आमचे कडेन। आनी वॉटर सप्लाय मेन ना, परत रातचे आतां सरपंचान सांगलें त्या प्रमाणे की स्टडी करता ते प्रॉब्लेम आसा। पण आतां आमी तेका लागून मुद्दाम आयले, पूण आतां आमकां सांगलां येयीन की आमी सपोर्ट तुमकां करता, म्हणजे मार्गदर्शन करून तुमची हें करता सोय। पूण आतां पळोवया कितें जाता तेंचें। समज तेंच्यांनी आमकां सोय सारकी दिवना जाल्यार आमकां परत फूल गांव घेवन हांगा आमकां येवचें पडटलें मोर्चा घेवन, इतलेंच सांगूंक शकता आमी। वीज नाशिल्ल्यान भिरोंड्या 70च्या लोकांक खूप त्रास जाता म्हूण तिडकिल्ल्या ह्या लोकांनी वाळपयच्या वीज खात्याचेर मोर्चा काडलो। वाळपयचो वीज खात्याचो अभियंतो सौदागर हुसेनाक घेरावो घातलो। अभियंतो म्हणटा वारो येता तेन्ना झाडां मोडून पडटात। विजेच्या वायरींचेर झाडां पडिल्ल्यान लायट परती परती वता। वीज सारकी मेळची म्हूण प्रयत्न करपाचें उत्तर दिलां। आता 4 दीस ना ते लाईट कितें केली आमी सारकें करता, परत वटेन वादळ येयले, हेवी रेन येयले, थंडर स्टोर, ते परत ते झाडां पडून कितें करता लायन परत हे जाता, ठप जाता। आता आमी अशें सकाळीं सगळे दुरुस्ती करता, सांजचे ते वारे येयले की ठप जाता। रातचे आमचे कडेन मॅन पावर आसतले कमी आसतले, पण सगळे कडेन ऑल डायरेक्शन्सान वचपाक आमचे कडेन डिफिकल्टी जाता, टायमार पावना केन्ना। आनी आमी कितें एकदां लायन चार्ज केली की ते फूल लायन चार्ज जावचें ना, कित्याक आमचे सेक्शन्स आसा गांवान, हे सेक्शन ते सेक्शन, ते केले आमकां ते सेक्शन करपाक लेट जाता आमचें। आतां हे कितें केलें परत सारकें करता लायन परत ठप जाता, आनी केन्ना केन्ना पार्टूच मेळना, एक लायनीचे भितरले खंय जंगलाचे उदीक आसा ते भरलेले ते पार्टूच मेळना, थंय रातचे बी वचपाक मातशें प्रॉब्लम जाता। आतां आमी कितें कशें तरी करून आतां हे सगळे जगार घातलेले आसा। आतां कितें जाता तांकां लायट सगळे उपलब्ध आसा, तेंच्यांनी पाणी कितें आसा कितें तांकां सांगलां सगळे तुमी चालू करून कितें तुमचे पंप भरून घेवना, कित्याक परत आज सांजचे परत वादळ येयले, वारे येयले, परत प्रॉब्लम जावंक शकता, कित्याक आमच्या हातीन ना ते वादळ वारे कितें ना। सर थंय पूण आतां एक्झॅक्ट कितें जाल्लें तेंचो, कितें फॉल्ट आसलो थंय तो
आम्ही लाईन दुरुस्ती केले तुका ते सांगले नाही झाले की ते लाईन दुरुस्ती झाली की परत झाड पडले आता पाम ऑइल झाड पडलेले ते आता कालचे रातचे ते पाम ऑइल झाड पडलेले आता संडे झाड पडले मंडे बी पडले आणि कल बी रातचे हेच प्रॉब्लेम झाले आता वांतेचे बी झाडूच काढले त्यांच्याकडे झाड पड परत ते झाडं पडत असा अप्रूव्ड जाता एकदम ते आमचे विदाउट हे तिथे लाईनीक तेका नसताना सायडीक अप्रूव्ड जाल्ले म्हणजे झाडां आनी व्हडले झाडां ते काडपाक टायम लागले तेका ड्युरेशनाक डिले जाले ते सगळे कट करपाक लोक लेट पावले ते म्हाका दिसता फायर ब्रिगेड बी पावले की ते पावना दिसता लोकल पीपल हेल्प अँड आवर स्टाफ दे हॅव क्लियर द ऑल ट्रीज अँड रिस्टोर पॉवर सप्लाय. सर तुमकां मॅन पॉवर कमी पडटा अशें दिसता ऑलरेडी? नाही मॅन पॉवर मातशें आसा आमी मॅनेज करता कशें तरी आतां कमी पडल्यार आमकां एकदम मेळना अशें कमी आसा आनी वी हॅव टू मॅनेज कशें तरी मागीर मॅन पॉवर आमी डिपार्टमेंटाक मागता आमी कितें जाय तें करून घेता आमचें. सर आतां न्हू ओवरऑल तुमकां कितें हांगा प्रॉब्लम फेस म्हणजे प्रत्येक गांवांत लायटीचो प्रॉब्लम असो जायचे रिजन कितें आनी तुमकां कितें डिफिकल्टी हांगा इन डिपार्टमेंट? रिजन ते सेम आतां पयलीं कितें आसलें केन्ना पावस एकदां येयल्यार वादळ एकदां वयतालें आतां हे वर्सा कितें जालें सुरवातीसून वादळ स्टार्ट जालें वादळ आसून आमचे आनी एक 2-3 वादळ एकदां येयले 8-8 दिसांनी अशें आनी आमचे सगळे वीक करून दवरला ते वादळ आणि आम्ही ते कशे तरी करून आम्ही हे करीत पॉवर सप्लाय रिस्टोर केले सगळे. आता हे बारीक कितें वारें सुट्टा पावसान वारें सुटले की आमकां प्रॉब्लेम जाता आनी अशें कांय ना आनी वारें सुटले की ते झाडां पडटा आनी आमची लायन डिस्टर्ब करून उडयता एक बारीक खांदो बी खंय पडल्यार आमची लायन धरता आनी ते आमचे वर सिस्टम आमी आतां हे रिप्लेस एबीसी केबल घालून आतां इम्प्रुवमेंट करपाक सोदता आनी हे काम चालू बी आसा आनी थोड्या दिसांनी आमी कवर करतले थोडे मीन टायम तुमकां थोडे मातशे त्रास जातले कशें तरी तुमी मातशे पासेस काडून कॉपरेट करपाचें मातशें.